प्रितीच्या भयणी भावांनो, मानेवोत आग्नेलाच्या 5व्या नोवेनांत वांटो घेवंक सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. मानेवोत आग्नेल जावं जिवितान जावं मरणान गरजेवत्याच्या जिवितान एक पेकोवणीची जोर हो 5व्या नोवेनाचो विशय. मानेवोत आग्नेल जिवितान आनी मरणा उपरांत पर्यंत उत्तम पेकोवणेचो आलाशिरो जावन जायत्यांक तरेकवार वायटाच्या गुलामपणांतली सुटका दिवन परत शांती, समाधान, सवस्काय फावो करता. जेजून आपले मिसांव पाळटना कुडीन आनी आत्म्यान असोक्त आसलोल्यांक अदीक वेल आनी म्हत्व दिलें. ताणें जिनसावार पिडांक पेकोवणी दिली. होच मिशनरी आवेस जेजून आपल्या शिसांकूय दिलो. हो आवेस आपणावन आमी तरेकवार वायटाची गुलामां जाल्ल्या सवे बरे खबरेचे परगोटणार जावंक मागुया.
तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार. ह्या मिसाची इतेसावा हे पोरी बरी भलायकी मागता हिल्दा पिंटो बोडे थावन. नाजरत कार्दोजो हाच्या जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता क्रिस्तिना कार्दोजो कारांबोली थावन. लिओनेल मार्कीस हाका बरी भलायकी मागता क्लिफ्टन आनी जेनी मार्कीस शुरीदांव. सगळीं आमी उबी रावून यादनिकांक येवकार दिवया. Stani soltanto ca, Uschiaco tin soltanto ca, Uscial bonan soltanto ca, Soglex core soltanto ca, Ti Salvador iudetana, Calzat le eucar soltanto. Aici disa Gesù pozo, tu cadonia te vetoita, son costani soltanto ca, uschia copin soltanto ca, ushal polan soltanto ca, soglec core soltanto ca. Sta terra, moce vito sus casota, Amcodola chi te coce, Donia cerus pater rautan, Sunt costani soltanto ca, Ustiacoti soltanto ca, Ushal bona soltanto ca, Sogles core soltanto ca. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, मानिवंत आग्नेलाच्या 97 पुण्यतिथी तयारीच्या 5व्या नोवेना दिसाच्या मिसा बलिदान सगल्यांक तुमकां येवकार. आयचो मुख्य विशय मानिवंत आग्नेल जावं जिवितां जावं मरणांत, गरजेवंतांच्या जिवितांत एक पेकोवणेची जोर. मानिवंत आग्नेल जिवितांत आनी मरणा उपरांत पर्यंत उत्तम पेकोवणेचो आलाशिरो जावन जायत्यांक तरेकवार वायटाच्या गुलामपणांतली सुटका दिवन परत शांती, समाधान, सवस्काय फावो करता. जेजून आपले मिसांव पाळटना कुडीन आनी आत्म्यान अशोक आसलोल्यांक अदीक वेळ आनी मोत दिले. देखून जेजू म्हणटालो, बऱ्यांक न्हय पूण वायटाकारांक की वैजाची गरज. आपल्या मुन्यारपणांत ताणें जिनसवार पिडांक पेखोवणी दिली. कुडीची पिडा, पातकाची पिडा, समाजीक पिडा. दर एके व्यक्तीक आनी परिस्थितीक पेखोवणी हाडप हें जालें जेजूचें मिसांव. होच मिशनारी हावेस जेजून आपल्या शिसांकूय दिलो. वायटाकारांक बरी करूंक, मेळ्यांक जिवीत दिवंक, कोडकारांक नितळ करूंक, देंवचार काडूंक. हो हावेस आपणावून आमी तरेकवार वायटाची गुलामां जाल्ल्या सोबे बरे खबरेचे परगोटणार जावंक ह्या मिसा बलिदानांत मागुया. सुरवातेची उतरां आमच्या मनान धरून आनी आयज खेरीत भाशेन
जी दुयेंत आसा तांच्या पासत भेटयलो दीस सगळ्यांचो उगडास आमी करुया आनी तांच्या पासत मागुया जी दुयेंत आसात जी दुयेंताची सेवा करतात तांकां तांच्या पासत मागुया आनी आमी जी दुयेंत आसात जी जेजूची आमी आयल्या मागूंक आमचे पिकोवणे पासत आमची दुयेंसां पिडा जेजू मुखार दवरुया. सगळ्या आमच्या ल्हान व्हड पातकांची दूख धरून आमी बोगसणे मागुया. हांव पातकी की सोर पदयदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीदो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबोड अपराध. हे पासत बागेवन सदां सांगवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sumia kakutkur, sumia kakutkur, sumia kakutkur. Krista kakutkur, Krista kakutkur, Krista kakutkur. Sumia kakutkur, Sumia kakutkur, Sumia kakutkur. प्रार्थुया. सोर बलिश्ट देवा आमच्या मोगाड बाबा, तुज्या पुतान आमचे कोश्ट आपणाचेर घेवन कोश्टाचें मोत आमकां उगडून दाखयलें. पिडेन कोश्टल्या आमच्या भावा भयणी खातीर आमची प्रार्थना आयक. दुखींत आनी पिडेंतूय आपूण सुभागी म्हूण ओळखून जेजू बरोबर संवसाराचे सोडवणे खातीर सोंसणीकायेन आनी मोगान आपले कोश्ट भेटोवंक तांकां कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. भागिवंत जाकोबाचे चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, तुमचे मोदें कोण अडचणीन पडला जाल्यार ताणें प्रार्थना करचें. कोण कुशाल आसा जाल्यार ताणें स्तोत्रां गावचीं. तुमचे मोदें कोण बलिकेक सांपडला तर पवित्र सभेच्या वडिलांक आपोवचें. ताणें ताचे खातीर मागणें करचें आनी सोमयाच्या नांवान ताका तेल लावचें. हें बाबार्थान केलेलें मागणें पिडेवतांक तारण दितलें आनी सोमी नव्यान ताका भलायकी दितलो. आनी तो पातकांत आसत जाल्यार ताचें पातक ताका भोगसतलें. म्हणटूच एकामेकाक तुमचीं पातकां सांगात आनी एकामेका पासत मागात आनी तांकां भलायकी मेळटली. प्रमाणीक मनशाचे खोतखोतीत मागण्यांक खूब बळ आसा. देवाचें उतर हें. आयकले देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. मरणाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. सगळीं म्हणुया. मरणाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. हांव म्हणटालो म्हजें जिवीत आजून अर्दें सोल्लें ना, तरी म्हाका वचूंक जाय. म्हजी उरलेलीं वर्सां नरकान काडची पडलीं. सगळीं म्हणुया. मरणाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. हांव म्हणटालो जिव्या मनशाच्या देसान
आनीक हांव सर्वेस्पराक पळोवचो ना. हे पृथ्वीचेर जे येतात तांच्या मोदल्या आनीक कोणाकूच हांव देखचो ना. सगळीं म्हणुया. मन्नाच्या फळांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. गोरवां राखण्याच्या तंबू वरी म्हजो तंबू उबारलो, पयस काडून उडयलोय. विणप्या वरी म्हजें जिवीत रेवडिताय, बुहेरांतलें तें कापून उडयताय. सगळीं म्हणुया. मन्नाच्या फळांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. सायबा, तुजे खातीर म्हजें काळीज जिवें आसतलें. तुजेच खातीर म्हजे भितर प्राण उरतलो. तूंच म्हाका बरो कोत्ताय आनी जीव सांबाळटाय. पिडा काडून म्हाका भलायकी दिताय. सगळीं म्हणुया. मन्नाच्या फळांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. उडगाराक सगळीं उबीं रावया. Sorvesporak Jezus, Sorvesporak Jezus, Sorvesporak Jezus, Sorvesporak Jezus. ताणेन आमचो पिडा रोग काडलो आनी आमच्यो बोलिक्यो आपणाचेर घेतल्यो. Sorvesporak Jezus, Sorvesporak Jezus, Sorvesporak Jezus, Sorvesporak Jezus. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. जेजू काफानांत भितर सरलो. थंय फुडें सरून एका सोदपतीन ताका परतून मागलें, सायबा, म्हजो चाकोर घरांत आरेन पडलेलो आसा आनी एकदमूच वळवळटा. जेजून ताका म्हणलें, हांव येतां आनी ताका बरो कोत्तां. प्रतिपालून सोदपतीन म्हणलें, सायबा, तुवें म्हज्या घरा येवंक फावना. एक उतर मात उलय आनी म्हजो चाकोर बरो जातलो. तर हांवूय दुसऱ्याच्या हाताखाल आसा आनी म्हजे खाल शिपाय आसात. तांतले एकल्याक हांव सांगतां, वच, आनी तो वेता. दुसऱ्याक ये आनी तो येता. म्हज्या चाकराक अशें कर आनी तो कोत्ता. हें आयकून जेजू जबर अजाप जालो आनी आपणा फाटल्यान येतल्यांक ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, येदो व्हडलो भावार्थ म्हाका इस्रायलांत मेळूंक ना. हांव तुमकां आनीक एक सांगतां, उदेंती आनी अस्तोंती तान जायतीं जाणां येतलीं आनी अब्रामाक, इजाकाक आनी जाकोबाक हाच्या सांगाता सर्गींच्या राज्यांत जेवणाक बसतलीं. पूण राजपुताक भायर काळोखांत उडयतले. थंय लोक रडून आनी दांत किल्लूनूच आसतले. आनी जेजून सोदपतीक म्हणलें, तूं वच, तुवें सोत मारलें ताचे प्रमाणे तुका जावं. आनी त्याच वेळार चाकोर बरो जालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. म्हाका आनी तुका क्रिस्ता. मोगाड बाबा भयणीनो जेजू क्रिस्ता ताई सुरवातेक आमी आयच्या नोवेनाचो विशय आमी आयकला. मान्यवंत आग्नेल जावं जिवितांत मरणान गोजेवंतांच्या जिवितांत एक पिकोवणेची जोड. आनी आयचो दीस पिडेवंतांक भेटयलोलो दीस. मोगाड बाबा भयणीनो जेजू क्रिस्ता ताई मान्यवंत आग्नेल
एक दोयाड यादनीक आसलो. ताचें काळीज पिड्येवंतां सवे, जे दुखीत आसले, कश्टांत आसले तांचे सवे ताचें काळीज ओडटालें आनी मोगान ताणें तांची सेवा केली. आमकां ताच्या पुस्तकांनी आमकां मेवता ताचे वरवीं बरयल्यांत. एके फावटी सेमिनारींत एक टीबी जाल्लो सेमिनारिस्ट आसलो आनी त्या काळार ताका इलाज आसूंक ना, ओशीची पिडा कशी मानताले. तरी आसतना पाद आग्नेल ह्या सेमिनारिस्टाची सेवा कोत्ता. तेच परी जायते सेमिनारी जे हुस्कोत आसले, पिडेंत आसले तांकां भेट दिवंक तो वेता. सांगतात एक दोरची ताचे सरशी येतालो जो दुयेंत आसलो, पिडेंत आसलो आनी पाद आग्नेल ताका तुडवांचो आदार जाता ते भाशेन दितालो. आमी जाणा पाद आग्नेल भुरगेपणीसतान तितलो मजबूत हो कोंड आसूंक ना, हुस्कोत आसलो, दुयेंत पडटालो आनी मागीर पासून पाद्री जातरूय दुयेंत हुस्कोत आसलो. आपणाचे हुस्कोताय वरवीं दुसऱ्यांचें दूख ओळखूंक एके भाशेन तो पावलो. आनी आमी पळयता हो मोग आनी दुसऱ्यांचें दूख, दुसऱ्यांची पिडा ताणें आपणाची केली. ताचें काळीज हे दुयेंतां सवे, दुखीवंत लोकां सवे ओडटालें आनी तांची ताणें मोगान सेवा केली. जायना तेन्ना घडये ताणें आपल्या मागण्या वरवीं आपणाचे कोश्ट तांचे पासत ताणें उबारले. हाच्या शुभ वर्तमानानूय असलो मोग आनी दया आमी पळयता. शोधपोती एक व्हड मनीस, ताच्या खाला 100 शिपाई ताच्या खालार आसले. तरी आसतना आपल्या चाकराचो मोग तो कोत्ता. तो चाकर ताचो आसलो, तो पिडेंत आसलो, आरेन पडलेलो, कश्टावतालो. ताणें घडये आपल्या घरांत ताका पळयला कसो परी तो कश्टावता. ताचें दूख, आपणाचेंच दूख ताणें केलें आनी ताच्याच नांवान ताचीच पिडा, ताचेंच दूख घेवन जेजू सरशीं हे मोगाड दोयाड काळीज घेवन जेजू सरशीं व्हरून तो एके तरेन लाडयता. जेजू थंय मागता, म्हजो चाकर दुयेंत आसा, पिडेंत आसा, कश्टावता, तूं यो आनी ताका बरो करूं. आनी जेजू आमी जाणा ताचे सरी वचून ताका थंयसरूच ताच्या चाकराक बरो करता. जेजूच्या जिवितांत आमी ही दोयाड काळीज आमी पळयता. सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयकलां जेजूची ही सेवा चाकरी जे आपल्या जिवितांत ताणें केली. जंय तो गेलो, खंय तो वेतालो, तो जायतो लोक जेजू सरशीं येतालो. जो पिडेंत आसलो, आत्मीक पिडेंत, कुडीचे पिडेंत आनी सगल्यांक जेजू तांकां पेखोवणी दिता. खंय ते आसल्यार तांची दिश्ट तांचेर पडटा. ताचे सवे वचून जेजू तांकां बरें करता. मोगाड भावा भयणीनो, हें जेजूचें काळीज. पवित्र पुस्तकान अशें आमी आयकलां ताणें आमच्यो पिडा रोग आपणाचेर घेतलो. तशी एक आवय आपणाच्या दुयेंत भुरग्यांक हो भुरगो जेन्ना दुयेंत जाता तिकाच हें दुयेंस कशें जाता आनी दूख तिका लागता. एक घडये ती आशेता हें ताचें दूख, ही ताची पिडा आपणाचेरूच घेवंक, कित्याक आपल्या भुरग्यांक कश्ट ते सोसूंक तिच्या लागीं जायना. तेच परी देव आमचो बापूय, जेजू आमचो बापूय कसो. आनी एक आवय कशी देवाची उतरां आमकां मीठ मेर नासनलो हो देवाचो मोग देव आमकां केन्नाच सांडिना. जेजू इतलो आमचे लागीं ह्या मोगान आमच्या कश्टांत आमकां सांगात आनी आपलो आदार दिता. इतलो की आमचीच कश्ट, आमचीच पिडा हें देवाचें उतर आमकां सांगता. ताणें आपणाचेर घेतलें आनी आमकां मेकळीं केली. आनी हेंच मिसांव आमच्या जिवितांत हो देवाचो मोग, ही देवाची दयाळाय, पेखोवणी आपल्या आपोसलांक तो ही आज्ञा दिता
तुमी वचात आनी तांकां बरीं करात. हील द सीक. आपणाचें मिसांव चालू दवरूंक जोण एकल्याक आमकां आपयता तोच मोग दुसऱ्यां सगळें वांटूंक. मोगाड बाबा भयणीनो, जेजू क्रिस्ताताय मानेवंत आग्नेलाच्या जिवितांत ती दया आमी पळयता. शतपतीच्या जिवितांत ती दया पळयता. जेजूच्या जिवितांत ती दया पळयता. जे पिडीवंत कश्टां आसले तांचे सगळें हे मोगाड काळीज दाखयतात आनी आमकांय जेजू आमकां आपयता. हेंच काम आमच्या जिवितांत, आमच्या घरांत, वाड्यांत, हॉस्पिटलांत आमी करूंक. जेजूचीं उतरां, जेन्ना हांव दुयेंत आसलो, पिडेंत आसलो, तेन्ना तुवें म्हाका भेट दिली, तेन्ना तुवें म्हजी सेवा केली. येयात म्हज्या बापाच्या घरांत जोड्डेच्या दिसाक देव आमकां आपयतलो. जरी आमी मोगान आमच्या भावा भयणीची सेवा केल्यार, कित्याक जेजूचीच आमी सेवा करता आनी जेजूची ही भावना आमकां. कोणूय दुयेंत आसा जाल्यार ताका आदार दिवंक. आमी जाणाव आमी घोडे दुयेंत आसाय वो दुयेंत आसली तर आमी जाणाव दुयेंत जाता तेन्ना कितले कश्ट आमकां पडटात. आदार कसो ना दिसता, निराशी आमी जाता, देवाची शिणूक आमी पावता, जायते तरेन आमी सांडटा आनी आमकां आदाराची गरज आसता, एके बुजवणेची गरज आमकां आसता. आनी जेजू आमकां आयज सांगता, हांवूय तुजे सारकें, जेन्ना ती अणभवता तुजे सारकें म्हजी भावा भयणां आसात, हांवूच तातूंत आसा, तर तांकां ही बुजवणेची उतरां दिवंक, भेट दिवंक, तांची सेवा करूंक. जेजू आमकां म्हणटा, तुमी जेन्ना म्हजे ल्हाना पासत कितेंय तुमी करतात तें म्हजें पासत करतात. तर मोगाड बाबा भयणीनो, जेजू क्रिस्ताताय हो मोग आमच्या दुयेंत भावा भयणी सगळें दाखोवंक जेजू आमकां आपयता. आमच्या घरांतूय गोरे कोणूय दुयेंत आसत आनी केन्ना जायतीं वर्सां दुयेंतूय आसता लोक, आरेन पडलेलो कुश्टावता आनी घरांत आमकां खूब केन्ना त्रास पडटा, तांची सेवा करूंक कश्ट आमकां पडटा. पूण आमी जाणा जावं की कश्ट जे आमी काडटा त्या जेजूकूच आमी भेटयता, जेजूचीच सेवा आमी करता, एक व्हडलें भाग आमकां. दुसरें म्हळ्यार पाद आग्नेल म्हणटालो, जेन्ना देव आमकां बेसांवां दिता तेन्ना बेसांव अजा पासून करपाचें, दुसऱ्यांक बरें करपाचें, देण्यांनी बदता, तेन्ना आमी देवाचें रिणी आमी जाता. पूण जेन्ना देव आमकां दूख धाडटा, कश्ट धाडटा, गोडे पिडा धाडटा, तेन्ना देव आमचो रिणी आसता. देव आमचो रिणी आसता. ताच्या जिवितांत ताणें कश्ट अमृले आनी गोडे ताणें भेटयले दुसऱ्यां पासत. साता भक्तांच्या जिवितांत आमी पळयता, भाग्यवंत तेरेजा, भाग्यवंत फावस्तिना, भाग्यवंत बेर्नादेत, ती कश्टवली, टीबीची ही पिडा तांकां आसली, जायते कश्ट तांच्या जिवितांत आमी पळयता. पूण आपणाचेच कश्ट ती दुसऱ्यां पासत ती भेटयतात. आपणाचे कश्ट जेजून जशे आमचे कश्ट बापाक भेटयले, तर सोडवणेचें कारण ताका जाता. एक चेडूं ताका कॅन्सराचें दुयेंस आसलें आनी तेन्ना ताका विचारलें, तुका जें दूख जाता तो कशे तरेन सोंसता. आनी ताणें म्हणलें, जण एक म्हजें दूख म्हजे कुडींत जें हांव अणभवतां, एक जेजूचो उमा म्हाका. तर जेजूची कृपे वरवीं कितलेंय आमी कश्टांत आसूं, ताचे कृपे वरवीं एक बोड आमकां मेवता. हें बोड खुशे मनान मोगान हें कश्ट सोसूंक आनी ओतम्याक आमी सांबाळूंक, सोडवण दिवंक. मदर तेरेजाक जेजू म्हणटालो, कश्टां वरवीं आमी आत्म्याक आमी सांबाळटा, तांकां सोडवण दिता. तिसरें म्हळ्यार आमच्या जिवितांत कोणूय जो दुयेंत आसा, आमी जें देवाच्या उतरांत आमी आयकलां, जाकोबाच्या चिटींत आमी आयकलां, इग्रोज मातेचो मोग वचून कोणूय दुयेंत आसा जाल्यार तांचे पासत मागणें करूं आनी आमचें भावार्थान केल्लें मागणें त्या मनशाक बरें करतलो. आनी आमच्याय जिवितांत जेन्ना आमी दुयेंत जाता तेन्ना आमी गोडे निराशी जाता, देवाचें उतर आमकां आपयता भावार्थ धरूंक. ह्या शतपतीच जेजू ह्या शतपतीक आमचो एक नमुनो कसो, एक उदाहरण कसो दिता. जें ताणें उतर म्हणलें, जेजूक तूं उतर तुजें उतरूच उलय आनी म्हजो चाकर बरो जातलो. इतलो खोल भावार्थ ताचो.
जेजूक तो म्हणटा हांव एक कमांडर कसो 100 शिपायांचो हांव तांकां म्हणटा तुमी वचात आनी ते वेतात. तेच परी ताणें जेजूक आपणाचो देव आपणाचो रोचरार म्हणून ताणें अणभवलो आनी पिडेचेर सगळ्यांचेर जेजूचो अधिकार आसा. आनी जेजू आपल्या शिसांकूय धाडटा बापान म्हाका सगळे आख्खे सृश्टीचेर हो अधिकार दिला. तर आमचे पिडेचेर आनी सगळ्यांचेर जेजूचो अधिकार आसा. ताचें उतरूच आमकां पुरो. ताचो यशोदपती म्हणटा आनी तूं बरो जातलो. तर मोगाड भावा भयणीनो केन्नाच आमी निराशी जावंक फावना आमचे पिडेंत, कित्याक देव आमकां बरो करूंक शकता. जायते फावटी घोडे केन्नाय जेन्ना जेजू म्हणटा त्या आरकाराक आरेन पडलेलो तुजी पातकां तुका भोगसली. आमचेंय पातक आनी दोतोन आमकां सांगता जेजून आमचें दुयेंस एक पातकाचो केन्ना एक परिणामय जावंक शकता. तर आमचें जिवीत जेन्ना आमी नव सोदता पातक आमी सोडटा तेन्ना ही पेखोवणी आमकां फाव जावंक अदीक सोंपें जाता. तर न्हूच आमचे कुडीक सोडवून दिवंक पूण आमच्या आत्म्याक अदीक करून आनी ही पेखोवणी दिवंक जीव आमकां आयला. केन्ना आमी आमचे कुडीचेरूच आमी ध्यान दवरता जरी आमी कश्टवता पूण जेजू आमकां सगळे तरेन ही खुशालकाय दिवंक आनी अदीक करून सदांच जेजूचेर बाबाट दवरूंक एक बरें जिवीत जिवंक आनी ही पेखोवणी आमकां मेवतली. तर मोगाड बाबा भयणीनो आयज आमी जेजूचेर थीर बाबाट आमी दवरुया. जसो भाग्यवंत पेद्र म्हणटा स्वर्गार आनी संवसारांत खंयचेंय नांव ना जाचे वरवीं आमकां सोडवण मेळटली हो पेखोवणी मेळटली. तोच जेजू आमकां नवें जिवीत दिता, आमकां नवीन कोत्ता, आमकां पेखोवणी दिता. तर मोगाड बाबा भयणी हो जेजू ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमच्या खाडसांत येतलो. आमचीच दूख आमचीच पिडा आपणाची करूंक. तर ह्या भावार्थान ह्या मिसाच्या बलिदान जेजूक आमी घेवया. जितलेय पावटी घेता तेन्ना आमचें दूख आमचें खोस ह्या जेजूक भेटोवया आनी आमकां एक नवी कूड नवें जिवीत आमकां मेवतलें. तेच परी आमच्या घरांत खंयसरली पयस आसात ह्याय भावाचें भयणाचें दूख तांची पिडा आमी जेजूक आमी दिवया. यशोदपती सारकें आनी ही पेखोवणी आमकां मेवतली. ह्याच भावार्थान आमी ह्या मिसांत वांटो घेवया आनी आमच्या जिवितांत दोयाळायेन सगळीं जे कश्टवतात मोगान तांची सेवा करूंक आनी देवाचो मोग तांचे सवें वांटूंक करपा मागुया. सगळीं आमी उबी रावया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी कश्ट आनी दूख सोंसतात तांकां भेट दिवंक तांकां मोगान वेंगोवन तांचो बरवंसो वाडोवंक प्रयत्न करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा प्रार्थना करता. जेजूच्या नांवान बापा प्रार्थना करता. ह्या मिसांत भाग घेवंक जायतीं आमची पिडेस्त आनी दुखांत कश्टवतलीं भावा भयणी हाजीर आसात. बापान तांचे सवें आपली दया दाखोवंक तांकां पेखोवणी फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा प्रार्थना करता. जेजूच्या नांवान बापा प्रार्थना करता. जायतीं आमचीं क्रिस्तांव भाव भयणां आपल्या भावार्थाक लागून दुमाळो सोंसतात. तांकां सर्गीच्या बापान बुजवण दिवंक आनी तीं सदांच जेजूक साक्षी जाल्यार पुरो म्हूण मागुया. जेजूच्या नांवान बापा प्रार्थना करता. जेजूच्या नांवान बापा प्रार्थना करता. सगळ्या पिडेवंतांक आदार दितलीं आमचीं भावा भयणां भोव करून दोतोर नर्सी आनी हेर घरचीं जीं तांचो सांबाळ करतात
तांणी सेवा चाकरेच्या मनान हो वावर करूंक तांकां कृपा मागुया. Jesuच्या नांवान बापा प्रार्थना करता. Jesuच्या नांवान बापा प्रार्थना करता. मोगाडा बापा, ही आमची मागणी आनी जी आमच्या काळजांत आसा त्योय तुज्या मुखार आमी दवरता. अदीक करून जी आमी पिडेंत आसा वा आमची घरचीं पिडेंत आसा सगल्यांक तांकां तुजे सोशी आमी हाडटा. तुजी पेखोवणी तूं तांकां फावो कर. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. Fulang kustang kate, esam gele jine vate, atau bapa betung tuka, undiani sorya bangga. Eje ami sumur pitau te tu manu kemun matau. Malgoria chama saroktan, mislun tuge doyal pona. Eje ami sumur pitau te tu manu kemun matau. Malgoria chama saroktan, mislun tuge doyal pona. म्हज्या बाबा भयणींनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदारान सर्वेस्पर मानून घेवन. बोधयाड बापा, आमच्या जिविताची दर एक घडी तूं चलयताय. भलायकी आनी पिडा तुज्या हातांत आसा. ह्या बलिदानांत जेजूच्या कश्टा मरणा बरोबर पिडेंत आसलेले आमच्या भाव भयणींचे कश्ट आनी दूख आमी तुका भेटयता. जसो तांचे पिडेक लागून आमचेर आखांत आयलो तसो तांकां मेळ्ळले भलायके खातीर आमकां संतोश भोगूंक. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारांनी सासणांच्या देवा, सोर काडी आनी सर्वथांय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या पुताच्या कश्टा मरणा वरवीं सगळ्या संवसाराक जिवीत मेळ्ळें आनी आमचीं काळजां करूंक पावलीं तुजे मोहिमेची वाखाणणी. आपल्या कुर्साच्या उतरां व्हडत्या बळान जेजून संवसाराची नीत केली आनी आपली पदवी फांकयली. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Surgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवान सर्गी तुका जोय जोय सर्गी तुका जोय जोय
देवाचे नावे येता ताका जोय जोय ताका जोय जोय उनसर्गी तुका जोय जोय उनसर्गी तुका जोय जोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन खोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर खंयची तेच बरी जेवण जातोच ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सस्नी खोराराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्यात तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात बावाळताचो गोड परगोटुया सुम्या जेजू आमी ओंडो खाता आनी एका शीतले पियेता तितलेच पावटी तूं वयलो आनी सो आमी तुजे मरण परगोता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलो लेतचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलीप नेरी आमचे गवळी बापा सिमिया आमच्या आदारी गवळी बापाक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाचे माये सांगती तिच्या पोती बागेवन झुजे बागेवन दोरमदूतांनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना पिड्योवंत आसलेल्या सवे आमी मोग दाखोवंक आनी आमी जी कोणूय पिडेंत आसात आमचे बाबा भयणां तांकां देवान ते कोणी दिवंक मागुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य आमकां तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी
आनी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणे पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय पृथ्वी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोतांक मडें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण त्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दिया देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयली हांव ती सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितरचे म्हाका फावना तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली Pirayeta
मोच्या आदाराक पाव, आदाराक पाव. मोचे जिवीत एक भार जाता, तोडूंक शक्ती कमी जाता, तेन्ना मोच्या आदाराक पाव, आदाराक पाव. जेजू आमच्या काळजांत आयिल्लो आसा. एक घडीभर आमचे दोळे बंद करुया, जेजूक दिन वाचुया. ताचें जिवीत आमच्या जिवितांत जिवंक ताची गोठाय मागुया. प्रार्थूया. कोणवाड्या बापा, पिडे शिडे वेळार तूंच आमचो थीर आसरो. ह्या पवित्र संस्कारा वरवीं पिडेंत आसलेल्या आमच्या भावा भयणींक तुज्या मोगाचें बोड दाखय आनी तुज्या सासायेन बरीं जावन तुज्या भावार्थांच्या जम्यान ती तुका वखाणूंक पाव. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बसुया. आनीक एक पावटी इश्टानो तुमकां सगल्यांक मागीर मोगाचो येवकार ह्या पिलाच्या दोंगरार. ह्या पवित्र जाग्यार तुमी आसतना देवान तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या वावर धोंद्याचेर भरपूर आशिर्वाद घालचो म्हणून आमची कालती मागणी. इश्टानो, तुमचे किरीत इतेसांवा पासत मिसां तुमच्यान ऑफिसांत दिवंक येता. आमचे पिलार संस्थेचें एक मासीक फादर आग्नेलस कॉल आनी सातोळे वावराड्यांचो इश्ट उजवाडाक येता. आनी हांचेर आमी कितें भाशेन मिसांवाच्या वावराची खबर आनी तरणाट्यांक मार्गदर्शन ह्या वस्तूचेर मेळटा. म्हणटच आमी मागता तुमचे थंय इश्टानो तो सबस्क्रायब करून तुमी आमकां आदार दिवचो. आमच्या पिलाचे संस्थेन पाद्री जावंक सोदतल्या भुरग्यांक तुमचो आदार दिवंक सोदतात जाल्यार बसीस डेस्क ऑफिसांत वचून मेवचें. आयज सकाळीं 10:30 वरांचे मीस आमी केरीत भाशेन पिडेवंतां पासत दवरलेलें आसा आनी तातूंत आमी जाणट्यांक पिडेवंतांक आमी कुमसार कोत्तेल्या तेलान मागतेल्या मिसाची भेटेंत भाग घेवंक तांकां आदार दितेल्या. म्हणटच तुमच्या घरांनी जाणटीं आसात, पिडेंत आसात, तांकां हाडात. तशेंच आयज राती 9:30 ते सकाळीं 5 पर्यंत नायट विजील आसतलें आनी नायट विजील केरीत भाशेन मानेवंत आग्नेलाक साताचो मान मेळोवंक मागूं. म्हणटच तुमी येवन ह्या नायट विजिलांत भाग घेवचो. हे वर्साक आमी इश्टानो पिलार सेमिनारीच्या हॉलांत पिलार मिशन एक्झिबिशन तयार केल्लें आसा आनी हातूंत आमी केरी भाशेन जंय जंय पिलारचे पाद्री वावर करतात त्या त्या जाग्या वयल्यो खुणा, तांची परंपरा, तांची संस्कृताय आमी तुमचे मुखार दवरलेली आसा. म्हणटच हें एक्झिबिशन तुमी पळोवचें. तुमी जायते जाणांन उदारपणान आमकां जावं फुलांचो, जावं माटवाचो, जावं मिसावांक वा आमच्या भुरग्यांक आदार दिल्लो आसा. तुमकां आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचो आशिर्वाद तुमचेर मागता. डिसेबिलिटी रायट्स एसोसिएशन ऑफ गोवा ही संघटना गरजेवंत अपंगलांक व्हीलचेअर्स, मुळां, वॉकर्स, हियरिंग एड्स असल्यो सरकाऱ्यो सवलत्यो मेळोवंक आदार करतात. गरज आसलेल्यांनी अवेलिनो दिसाक हाका ह्या आंकड्यार 9326120903 फोन करचो. बामुली गोवा मेडिकल कॉलेजींत ब्लड बँक हाच्या सहकारान कॅरिंग सोल्स गोवा ही संघटना नोव्हेंबराचे 18 सकाळीं 9 ते 12 वरां पर्यंत ब्लड डोनेशन कॅम्प आमच्या मिशन सेमिनारींत घडटले.
जांकां आपलें रगत दिवपाची खुशी आसा तांकां आदले राती 6 वरांचेर न्हीद पडूंक जाय ना तर रगत दिवंक जावचें ना. रगत दितेल्यांची पिराय 18 ते 60 पर्यंत आनीक रगत दिवंक येतना 2 वरां आदी बरोसो ब्रेकफास्ट करून येवचें. मोगाड इश्टानो, तुमचें रक्तदान जातलें गरजेवंतांक एक देणें. तुमचें रक्तदान जातलें तुमच्या गरजेवंतांक जिवीत म्हणटूच ही गजाल तुमी दुसऱ्यांक कळोवची आनी भशेन एकामेकाक तुमचो आदार दिवचो. इश्टानो, पिलाची संस्था अंतर धर्माचो एकचार विस्तारता आनी सोनवाडा वरवीं भावपण विस्तारूंक वावुरता. सोनवाड घडून हाडटा. नोव्हेंबराचे 16वेर धर्मीक भावना विशीं एकामेका कडेन भासाभास करूंक सांजचे 3:30 वरार हें जातलें. पिलार पिलग्रीम सेंटर हातूंत जो मेळावो जातलो तुमी तातूंत भाग घेवचो. इश्टानो, मानिवंत आग्नेला वरवीं जायत्या जाणांनी देवाचो आशिर्वाद अणभवला. मारिया फेर्नांदीस फातोर्दातान अशें सांगूंक लायता, आमच्या काजारी एकवटाक 12 वर्सां पासून भुरगें नासलें. जायते सुवातेर आमी मागण्यांक भोंवलीं पूण कांयच फळ मेळूंक ना. 2 वेळार हांवें भुरगें जावंक ट्रिटमेंट केलो तेन्ना कांयच रिजल्ट मेळूंक ना. पूण जे मेरेन हांवें 3रे फावट भुरगें जावंक किरीत ट्रिटमेंट सुरू केलो ती मेरेन हांवें मानिवंत आग्नेलाक सदांच चुकय नासतना मागणें केलें आनी सदांच म्हज्या पोटाक आनी जिबेक मानिवंत आग्नेलाची माती लायली. गेल्या वर्साक नोव्हेंबराचे 20वेर मानिवंत आग्नेलाच्या दिसाक हांव गोरवेस आसा म्हूण म्हाका गूड न्यूज मेवलो. म्हजो रिपोर्ट्स पॉझिटीव आसले. त्या उपरांत चडशे म्हजे अपॉयंटमेंट्स ब्रेस्तारा दिसाक आसताले. सगळे रिपोर्ट 9 म्हयने जायसर नॉर्मल मेवले. डिलिव्हरी दिसाक पासून हांवें मानिवंत आग्नेलाची माती पोटाक आनी जिबेक लायली आनी मानिवंत आग्नेलाचे मजतीन आमकां एक सुबीत बाय जालें. ह्या व्हडल्या देण्या पासत आमी देवाक आनी मानिवंत आग्नेलाक आर्गांव दिता आनी बेगीनूच मानिवंत आग्नेलाक साताचो मान फावो जावंक मागता. इश्टानो, देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. आयज आमी आमचीं तेसावां, आमचेय आवंडे, आमचे प्रोश्ट, आमचीं दुयेंसां घेवन आयिल्लीं आसा. पयली सुवातेर आमचो भावार्थ जागोवया. कित्याक आमच्या भावार्था वरवीं आमकां तारण झिरूल मेळटलें म्हणून जेजून आमकां आस्वासन दिल्लें आसा. म्हणटूच ही सगळीं आमची देसावां एकठांय करुया, मानिवंत आग्नेलाक आमी उबारुया आनी आमचे पासत मागतना इश्टानो जायत्या जाणांनी तांचे पासत मागूंक लायला. तांचोय उगडास करुया, तांचेय पासत मागुया. ह्या दिसांनी आमी मानिवंत आग्नेलाक साताचो मान मेळोवंक मागतात. हेवूय मागणें आमी उबारुया. तरी सगळीं तेसावां एकठांय करुया, आमी सगळीं उबी रावुया आनी ह्या नोवेनांत भाग घेवया. उपकार मेळोवंक मागणें. सोर पदवेदार देवा, आमच्या सर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी अडकता आनी तेच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओरचोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी बरी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानिवंत आग्नेल एक नामणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानिवंत आग्नेलाच्या भाग्यवन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागता. तशें जाता मानिवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरी जिवितांत भागीदार जाला म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुजी गरज भावार्थान उबार. एक कुणाकोशी फावो कर म्हूण विनयता. मानिवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणें.
अगणित काकुतीच्या देवा अगणित काकुतीच्या देवा सोड पोट पडून सरपड पडून तुझ्या पांयां सोशी तुझ्या पांयां सोशी आमी मागताव मागतां व्हडा विश्वासान विश्वासान तुझी खुशी तुझी खुशी आनी आमच्या बरेपणांक आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार उपकारता जाल्यार मान येवंत आज्ञेला मानवंत आज्ञेला सांताचो मान साताचो मान फावो कर फावो कर आमची पवित्र सभेची आमची भविष्य सभेची इगोर्जेची इगोर्जेची उगोट परगटणे उदेशी परगटणे उदेशी मागता मागतां आमच्या सुमिया आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची नावी क्रिस्ताची नावी आमेन आमेन सर्वेस्पोद तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे उपकार रोचणाऱ्या स्वर्गा संसाराच्या हृदया बापा मोगाच्या आशेतां लालून तुझी पोरजा altarak magpada gela borvoshan korta vodan bagoi deva kalza citan fauzaliar tuja burgyan diaskari sorga Raja Borvoshan Korta Vodan Bagoi Deva Kalza Cita Fauzalia Tuja Burgyan Diaskari Sorga Raja